सायन्स आहे का? काय आम्ही मागता आमच्या आमदाराला की काय एक मान सन्मान देऊन पोलीस स्टेशनाचे मागता आमच्या आमदाराला की काय पाहिजे सर देवपर्यंत करू आमदार PSI सूरज नाईक मागचा पुढे सर खरं इतलो उमेद बघता की लोक इतलो जमा जालो पुलिसांक एप्रिशिएट करपाक आणि खरें अशें आमी केन्ना फंक्शन पळोवना आणि पुलिसांक एप्रिशिएट इतले केले लोकांनी खरें म्हाका तांचे उपकार मागता तांचे खरें तांकां देव बरें करूं पहिले म्हणटा आमचे आख्खे पोलीस फोर्स गोयचे स्पेशली आमचे मुर्मुगांव तालुक्याचे बाकीचे इवन सगळे गोयचे आमचो सांगेचो PI आसा वास्कोचो PI आसा आमचो मुरगांवचो PI अशे डिफरंट PI जेंच्यांनी टीम लीड केली जसो आयो आमचो मुरगांवचो PI आसलेलो शरीर सो हांकां सगळ्यांक पयलीं आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या तर्फे सगळ्यांक हांव सल्यूट करता कित्याक खरेंच तेंच्यांनी एक ब्लायंड केस जी तेंच्यांनी ट्रेस करून आयज जी सागर फॅमिली आसा तांकां न्याय दिल्लो आसा आयज हांव जेन्ना सागर बाबा कडेन उलयतालो तेंच्या फॅमिली कडेन उलयतालो ते फक्त इतलेंच म्हणटाले कित्याक आमचे जे गेला ते गेल्यार जाता बट ते लोकांनी जो इन्सिडंट केला आपल्याक मारण केला ते लोक कशे तरी मेळोंक जाय म्हणून आनी आयज खरोच हांव वालोर दिता आमच्या गोवा पुलिसांक जे हिसपान तेंच्यांनी ही केस ब्लायंड केस म्हणून तांकां कितेंच क्लू नासलो हांव इतलो कॉर्डिनेट करतालो आमच्या PI कडेन DYSP कडेन कित्याक बट तांकां क्लू मेळनासलो बट क्लू नासतना सुद्दां तेंच्यांनी आपले सगळे नेटवर्क आतांच म्हाका PI सांगतालो कशें तेंच्यांनी काम केल्लें आसा सगळ्या PIनी आमचो वैभव जावं आमचो सांग्यावेलो PI नायक जावं तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन जी टीम तेंच्यांनी लीड केली डिफरंट डायरेक्शन आनी 21 धरलेले आसा आतांच तांकां 21 आतां हांगा पावलेले तांकां एक कस्टडीन दवरलेले आसा सो एक म्हाका दिसता एक मोठी म्हणटा ती एक ब्लायंड केस ह्या पुलिसांन सॉल्व केले आसा खरोच वालो तांकां त्याच प्रमाणे सागर फॅमिली जेंचे हो अत्याचार जालो जेंचे कितलीशी दीस जाले तेंची फूल फॅमिली भंय वातावरण रावताली ती घरां वयपाक भियाताली आयज खरेंच तांकां म्हाका दिसता कितें बाबा तांकां खरेंच आमी स्पेशली आमचे बाय जे फक्त 10th स्टँडर्डाक आसता तेणेन जे आपल्या बापायक वाचोवपाक लागून स्वताचे आपले मारण करून घेतलो हात घालून मदीं रॉड आपल्याचेर घेतले अशें खरेंच चेडवाक हे वालोर आमी आमच्या तर्फे सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ताका रिकमेंड करतलो ब्रेवरी अवॉर्ड दिवचो म्हणून म्हाजे कडसून हे हांव PMाक सांगतलो त्याच प्रमाणे जी टीम पुलीस गोवा पुलिसान जी ही केस क्रॅकडावन केलेली आसा ते म्हाजो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आसतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आमचो होम मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंता कितें एक ब्लायंड केस हेंच्यांनी क्रॅक केली आसा तांकां खंय तरी आमचो 19 डिसेंबर येता तेन्ना हांकां खंय तरी एवॉर्ड दिवचो आमचे PI तेजे लागून सुद्दां हांव रिकमेंड करतलो आनी
आयज ह्या केसीच्या बाबतीत खुबशी पॉलिटिक्स जाली. खूब लोकांनी कितें कितें म्हटलें, पुलिसांक ब्लेम केलें, पुलीस जाग्यार ना, अशें कितले. आनी जेन्ना येदी व्हडली केस घेता जाल्यार PI पुलीस स्टेशनाचेर बसून रावतलो. PI हॅज टू बी ऑन द फील्ड. PIचेर कितलीशी एलिगेशनां केली, म्हाजेर कितलीशी एलिगेशनां केली, जशी कितें बाबा PI हांवें डेकोटी केलेल्या भशेन. तांकां पुलिसांक सपोर्ट करचे सांडून फक्त एलिगेशनां करपाक हे भायर सरलेले. आयज तांकां एक उतर आमच्या गोवा पुलिसान दिल्लेलें आसा, तोंडाचेर थप्पड मारलेले आसा लोकांच्या, आनी पुलिसांक प्रूव करून दाखयलेलो आसा आनी हे तांकां घेतलें आसा. आयज ते लोक खंय गेले, आयज ते एका उतरान तरी एप्रिशिएट करपाक लागून पुलिसांक तेंच्यांनी येवंक जाय आसलें, या तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवंक जाय आसलो. आयज खंय ते लोक फक्त क्रिटिसायज करपाक सोदता. आयज खरेंच हांव शाबासकी दिता आमच्या पुलिसांक, जे हिसपान तेंच्यांनी आयज काम केलेलें आसा. म्हाका दिसता, म्हाका स्वताक दिसतालें की बाबा ही केस केन्नाच सॉल्व जावपाना म्हणून. कित्याक जावपाना म्हणून, कित्याक कितेंच प्रूफ नासलो. PI सुद्धा सगळे जण इतले टेन्शनान आसलेले, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतले टेन्शनान आसलेलो, तो डे टू डे ही केस फॉलो करतालो. आयज हे सगळ्यांच्या, कित्याक आमी पयलीं अशी इन्सिडंट पयलींच जाले, ती अजून पर्यंत केसीस कित्याक जालेली ना. बट आयज खरेंच आमचे तिनूय PI तेंचे आख्खे PSI, आमचे हेड कॉन्स्टेबल, आमची लेडी पुलीस जी तेंच्या बरोबर आसलेली, हेंकां सगळ्यांक सल्यूट आमच्या मुरगांवच्या तर्फे, तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक. कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल केस ही तेंच्यांनी सॉल्व करून घेतलेली आसा. आनी आमी आख्खे मुरमुगांव वी आर प्राऊड ऑफ आवर गोवा पुलीस आनी स्पेशली ऑफ मुरमुगांव पुलीस स्टेशन. थंय हांव रिप्रेझेंट करता, आमचे लोक आमच्या बरोबर आसा. आनी म्हाका दिसता आयज श्याम आमचो सागर, म्हाका दिसता आयज रिलॅक्स आसतलो. आनी खरेंच म्हाका दिसता तुजे मनाचेर जो बोज आसलो तो मातसो खंय तरी कमी जातलो. तशीच आमची मॅडमीची हांवें हालत पळयलेली, जितले तिणें त्रास काडले, ती अक्षरशः जेन्ना हॉस्पिटलांत सुद्दां गेलोलो तेन्ना अक्षरशः दुकान आसलेली ती. आनी तेंच्या बाय जेका हांव पळयलो जाल्यार इतले ते आसले, कित्याक म्हाका थंयसरले भुरगे सांगताले आमचे थंयसरले ते बिल्डिंगेचे. प्रसाद सांगतालो तो सांगतालोच म्हाका काल, ते पर्यंत दुसरे भुरगे जे बसीन बीन आसा थंयसर तेवूय सांगताले ते कशे थंयसर रातचे येयले, तेंच्या दाराचेर येवन बॅग मारले. इट वॉज अ ब्रेव थिंग. हे एजीचेर इतलो प्रेझन्स ऑफ मायंड त्या टायमाचेर रावप, चेडवाक वालोवन, त्याच प्रमाणे आमच्या आख्खे गोंयच्या पुलिसांक वालोवन. कित्याक म्हाका दिसता ही केस जी तेंच्यांनी सॉल्व केली ती तांकां खबर आसतली कशी तेंच्यांनी सॉल्व केला, आनी ते म्हाका सुद्दां खबर ना, आनी ते आमकां सांगूंकय शकना. सो परत एकदां हांव आयओ आमचो शरीफ जॅकीसाक सॅल्यूट करता. त्याच प्रमाणे आमचे वास्कोचे PI आमचे वैभव नायक, तशेंच आमचे सांग्याचे PI नाईक बाबा, सगळे PIसांक हांव तुमकां सॅल्यूट करता. इट इज जस्ट अ स्मॉल एप्रिसिएशनाक लागून आमी तुमचे कडेन येयलेले आसा, अशें हेजे भितर कांयच ना. बट आमकां खरेंच मनानसून आख्ख्या लोकांक, आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दे आर व्हेरी हॅपी, कित्याक तुमी ही केस सॉर्ट आउट केली. आनी खरेंच कित्याक म्हाका खबर आसा जर ही केस सॉर्ट आउट जावपाची नासली जाल्यार हेजेर व्हडले पॉलिटिक्स करपाचे सगळे लोक. बट आयज तुमी दाखयलें कितें बाबा बिसायड प्रेशराचेर अंडर ना येता, कोणाचे विचार ना करता इतली तुमी क्रिटिसिजमां घेतली लोकांची, तरी पासून यू वेर फोकस्ड बाबा आमकां ही केस क्रॅक करूंक जाय, आनी त्या प्रमाणे तुमी केलेलो आसा. तेज्या लागून तुमचे सगळे पुलीस, गोवा पुलिसाचो हांव हात जोडून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद करता. Yes, finally hard work has paid. It was hard work and hard effort to get that clue. We have to work really hard. We were not even sleeping, especially our senior officers, SP Tikam, USP Kadam, DIG Madam, IG, DGP were sitting in this office monitoring everything. On the third day, the clue which I got, it was, I was just working, Third day what I got, that was the clue where we cracked the case. Then we formed our teams. We had my colleague Vaibhav, was constantly on call. I told SP we will send him because I know him. And Vaibhav and his team and our team did not let us down. Then immediately PI Jitin was sent. And it was a team effort. One team was sent to Orissa, another team was sent somewhere else. There were multiple teams made and sent, and finally the outcome. We are happy and we thank everybody. Locals cooperated. They allowed us to enter their houses, watch their CCTVs, and CCTV watching cannot be done in 10 to 15 minutes. We are sitting there for hours
They're sitting there for hours. It was uncomfortable for them, but we requested. But मुरमुगांवच्या लोकांना आमकां खूब help केली. And there was the boost was there. Sir, जातली हांव case जातली. No, that boost was there. They did not criticize us, those who helped us. There was a good criticism which they did. Sir, जातली कितें help करा सांग. And I thank everybody for the support which we have got from you all and all the people who have helped us in tracking this case. Thank you. Yeah, first of all, I'm very happy that we are able to get on the challenge that was accepted by our DIG. तुझी म्हटल्यार केस एक्सप्लायन केलं शरीफ साहेबान सांगला त्या भशेन एक फ्युचर जावन तुवें सांगलें SP सरांचो इतलो टॅक्निकली सावंड आसा की त्याच्या टॅक्निकल सर्वेलन्साचेर आयज आमी एक कितें ट्रॅक करपाक पावले व्हेरी हॅपी आणि आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय सिनियर सुपिरियर्स की तेंच्यांनी म्हाका कोर्टाक किंवा मुंबय वचपाक दिलो आनी म्हाका टीम म्हाजी स्वताची चूज करपाक दिली देखून PSI गौतम शेटकर PSI सिद्धेश नायक व्यंकट गवंडर अमर गांवकर कास्कर विशाल हांच्यांनी त्याची म्हत्वपूर्ण कामगिरी म्हणटा ती हेंच्यांनी पॉझिटीव 5 दीस थंयसर टायर्ड ते काम न्हीद ना जेवण ना कांय तो फीडबॅक आमकां वयल्यान मॉनिटरींग जातालें ताका कडल्यान SP सावथा कडल्यान DIG मॅडमी कडल्यान त्याच्यामुळे आमी आनी प्रोजेक्ट पळय आमी अरेस्ट केले फिल्मी स्टाईल केस जाल्लेले आहे फिल्मी स्टायल हांव पळय आमचे पुलीस ते आमचे पुलीस स्किल्स आसा आय एम नॉट सपोज टू डिस्कस इट ओवर हियर बट एफर्ट्स आमचे खूप आशिल्ले आनी स्पेशली शरीफ बाब त्याच्या अंडर फूल टीम वैभव म्हण नाईक म्हण किंवा बाकी सगळे PSI म्हण हांकां पयलीं पूर्ण वास्को मुरगांव गोंया आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टी तर्फे तेंचे अभिनंदन करता देव बरें करूं म्हणटा वॉर्ड सागर नाईक म्हजो नेबरिंग वॉर्ड ज्या रितीन ज्या दिसा थंयसर ते जाले कृत्य जाले एकदम भिवपाचे कशें आसलेले जेन्ना सगळ्यांक थंय आमी पयले आमी पावले PI विदीन नो टायम पुलीस थंय पावले पूण थंय अशें म्हणटात की कांय तांकां क्ल्यू गावनासतना सुद्दां तेंच्यांनी क्रॅक केलेली आसा पूण जेन्ना आमी सकयल तुमी मिडिया हाडलेले पळय तेन्ना उलयताले खुबशे जेन्ना एडवांटेज घेवपाक येताले आमी म्हटलें म्हाका विश्वास आसलो पूर्ण विश्वास आसलो कित्याक दोनूय PIंचे हांवें आयकलेलें दोनूय डेंजर PI आसा अशें आयकलेलें हांवें खंयच आनी ते हांगा 100% खबर हांव बाळूक म्हणटले क्रॅक करतलेच आनी मिडियाक सुद्दां म्हटलेलें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर आनी आमच्या PIंचेर की हे क्रॅक करतलेच म्हणून गोंयांत आतां एक फाटल्या दिसांनी 4 डेथोडी जाल्ल्यो एक म्हापसा जाली पणजी जाली परत काणकोण एटेम्प जालो स्पेशली जेन्ना हांगा जाल्ली स्पेशल PI तेणें आमकां कॉल केला सर राबोवपाक आमचे सुपिरियर्स जे आसले DG पासून SP पर्यंत सगळे DYSP सगळ्यांनी तेन्ना आमकां तेंच्यांनी गायडन्स केलें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेयर्सार आमी जे काम केलें एफर्ट्स केले तितून ती केस रिजेक्ट जाली एक्यूज सगळे मेळ्ळे आसा फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन सपोज स्पेशली तुमकां थँक म्हणटा की आमी एक ज्या दीस आमी सिनाचेर येयल्ले तेन्ना तुमी आमकां रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां फुटेज जी आयली आनी आमी तुमकां सांगलेलें की आमकां थोडे इन्व्हेस्टिगेशनान ते दिवपाक मेळना सो मिडियान आमकां त्या कामाकूय सपोर्ट केली सो आय एम थँकफूल टू यू ऑल्सो आनी केस रिजेक्ट जाली फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतलें केसीचेर